नमस्कार. गोवा टॉप 25 चे या बुलेटिनान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता. नदर मारया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. गोंयांतल्या रस्त्यांच्या कामात भ्रष्टाचार करून सरकारा सयत लोकांची फटवणूक करपी कंत्राटदार आनी अभियंते हांचेर खर कारवाय करपाचो निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतला. फाटल्या 3 वर्सांत जाल्ल्या व्हड रस्त्यांच्या डांबरीकरण कामाची 45 दिसांत चौकशी करून निकृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार केल्ले कंत्राटदार अभियंत्यांचेर कारवाय करपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांकां दिल्यात. ताका लागून कंत्राटदार अभियंत्यांचेर हावळ आयला. साखळी ते चोल्ला घाट ह्या रस्त्याच्या कामाचे चौकशीचे आदेश दिवन चौकशी पुराय जाय मेरेन संबंधीत कामावयले कनिश्ठ आनी सहाय्यक अभियंत्यांक निलंबीत करपाचे निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा मंत्री निलेश काब्राल हांकां दिल्यात. रस्त्याचे काम करतना दर्जाचो कसलोच विचार जावंक ना. उच्च दर्जाचे डांबर वापरूंक ना. ताका लागून रस्तो जायते कडेन फोंडकुलां पडून खचला. आता ह्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून ताचो खर्च संबंधित कंत्राटदारा कडल्यान वसूल करचो. वीज हे महसूल स्त्रोतांतले मुखेल खातें आसा. ताका लागून ह्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान सरकारी तिजोरेंत चडांत चड महसूल जमा करपाचो आपलो यत्न आसतलो. ते खातीर जून म्हयन्याच्यान वीज गिरायकांक दर एक म्हयन्याक बील दितले. तशेंच गिरायकांचे मागणे प्रमाण वीज जोडणीच्या नांवान बदल घरगुती जोडप्यांचे वेवसायीक जोडण्यान रुपांतर 24 एप्रिल मेरेन करून दितले अशी हमी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी बुधवारा पत्रकार कडेन उलयतना दिली. देशांत 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी दळा वतीन सेवा दीस आयोजीत करतले. हे फाटभुंयेर गोंयांतल्या उजो पालोवपी दळाच्या कामगिरीची आंकडेवारीची म्हायती मेळ्ळ्या. 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 मेरेनच्या एका वर्साच्या काळात उजो आनी हेर अपघातांत 271 व्यक्तींक जाल्यार 632 जनावरांक मेळून वट्ट 903 जाणांचे जीव वाचोवपाक दळाक येस आयला. ह्या काळात 52,80,03,599 रुपयांची मालमत्ताय वांटोवपाक दळाक येस मेळ्ळा. मोपा विमानतळार काम करपी कामगारांक वेळार पगार मेळनाशिल्ल्यान परतून एकदा 50 कामगारांनी आंदोलनाची शिटकावणी दिले उपरांत कंपनीन पगार दिवपाचें मान्य केलां. कामगार आक्रमक जाल्ल्यान कंपनीन पट्टी बाजू घेवन पगार सांजवेळ मेरेन दितले अशें आश्वासन मेळ्ळे उपरांत कामगार शांत जाले. परतून असो प्रकार घडलो जाल्यार आमी आंदोलन करतले आनी सगळीं कामां बंद करतले अशी शिटकावणी ह्या कामगारांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या. मोपा विमानतळाच्या जोड रस्त्या खातीर राष्ट्रीय महामार्ग कायद्या खाला जमीन संपादीत केल्या. ताका विरोध करून सुमार 49 जाणांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात दाखल केल्ल्यो याचिका भायर मारल्यात. हे विशींचो निवाडो न्यायाधीश A.K. मेनन आनी न्या R.N. लड्डा ह्या 2 वांगड्यांच्या खंडपीठान बुधवारा जारी केला. ह्या प्रकरणात प्रताप कानोळकर आनी हेर 5 जाणांनी, जनार्दन तुळसकर आनी हेर 12 जाणांनी, सागर तुळसकर आनी हेर 9 जाणांनी आनी प्रशांत सालवणकर आनी हेर 19 जाणांनी वेगवेगळ्यो 4 याचिका खंडपीठान दाखल केल्यात. तातूंत तांणी राज्य सरकार, केंद्रीय जमनी वयली येरादारी मंत्रालय आनी भूसंपादन अधिकारी हांकां प्रतिवादी केल्ले.
म्हापशा नव्या कदम बस स्टँडा मुखार डिवायडराक मोटारसायकलीचो धक्को बशिल्ल्यान स्वयं अपघातान जखमी जाल्ल्या धर्मेंद्र राठोड हाका मरण आयले. हो अपघात बुधवारा सांजेच्या 6:15 वरांच्या सुमाराक घडलो. GA03D2274 नंबराचे मोटारसायकली वयल्यान राठोड बोडगिणीच्यान म्हापशे शारांत येतालो. नव्या कदंब बस स्टँडा कडेन पावताच ताचो मोटारसायकली वयल्यान ताबो गेलो आनी ताणें डिवायडराक नेटाचो धक्को मारलो. ह्या धपक्यान तो रस्त्याचेर पडलो आनी ताच्या तोंडाक गंभीर जखम जाली. अपघाताची म्हायती मेळटाच पुलीस रॉबर्ट जीपी वयलो हवालदार प्रभाकर परब, कॉन्स्टेबल जयेश आरोंदेकर आनी गृहरक्षक अंकुश गांवकार घडणुकेचे सुवातेर आयले आनी जखमीक गाडयेंतल्यान उपचारा खातीर जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. तो उपचार चालू आसतना जखमीक मरण आयले. वर्सभर अवकाशांत विविध खगोलीय घडणुको घडत असतात. केन्ना धुकमेतू दर्शन दिता, केन्ना उल्काय वर्षावाची पर्वणी पळोवपाक मेळटा, जाल्यार कांय वेळार गिराणांचे सावलीचो खेळ सुरू आसता. सध्या अशीच एक अनोखी पर्वणी खगोल मोग्यांक अवकाशांत अणभवपाक मेळटा. फांतोडेर 3 वरां उपरांत ते सूर्य क्षितिजाचेर येवचे पयलीं कांय काळ अशा वेळान उदेते दिशेक क्षितिजाचेर 4 गिऱ्यांचे सहज दर्शन घडटा. गुरू, शुक्र, मंगळ आनी शनी हे गिरे अवकाशांत पळोवपाक मेळटात. दुर्मिणींतल्यान एकाच अंगलांतल्यान वा दुर्मिणीचो एंगल बदलून 4 गिरे सहजपणान पळोवपाची संद खगोल मोग्यांक मेळ्ळा. 1 मे दिसा आनीक बरो योग आसतलो. ह्या दिसा फांतोडेर शुक्र आनी गुरू हे अवकाशांत लागीं आयिल्ले पळोवपाक मेळटले. आयज डॉक्टर आंबेडकर जयंती. गोयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पर्वरी आंबेडकर भवन बांदपाचें उतर दिलां. सगळ्या समाजाक एकवटान मुखार घेवन वचपाचो मुख्यमंत्र्याचो हेतू आसा अशें तो 131वे डॉक्टर आंबेडकर जयंती निमतान उलयतालो. पणजे पाट्यार जाल्ले ह्या सुवाळ्याक उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नाईक, मंत्री प्रवीण आल्लेकर, मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त माचयेर हाजीर आशिल्ले. भारताक संविधान दिवपी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दाखयल्या समानतायेचेर मार्गार आमी सगळ्यांनी मेळून वचपाचो संकल्प करुया अशें आवाहन ह्या वेळार सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ल्या मानेस्तांनी केल्या. ह्या सुवाळ्याक शेकड्यांनी लोकांनी उपस्थिती लायिल्ली. भाजपांतल्यान प्रवेश केल्ले व्यक्तीक काँग्रेसीन तिकेट दिल्ल्यान काँग्रेसीक हार स्विकारची पडली. पयलींच्या आमदाराक काँग्रेसीन तिकेट दिल्ली जाल्यार तो जिखून येतलो आशिल्लो. कोणाक घेवप आनी कोणाक ना हो निर्णय पक्षाचे वरिश्ठ घेतात. आपूण काँग्रेसीचो कार्यकर्तो आसून पक्षान सांगिल्लो आदेश मानून काम करता अशें मत दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी उक्तायले. सार्दिनान मुखार म्हणले, बंदर प्राधिकरणाचे अधिकार राज्य सरकारा कडल्यान उणे करपाक लोकांचो विरोध आसा. दर्या देगो राज्य सरकारा कडल्यान काडून घेवपाच्या आड लोक आनी आपुणूय आसा. राज्य सरकारा कडल्यान येता ते विधानसभा अधिवेशनान हे विशीं चर्चा करून थाराव घेवचो अशें कळीत केलां. दीपनगर कुर्टी वाठारांत मेकळे सुवातेर साणउदक सोडिल्ल्यान भलायकी अधिकाऱ्यान कारवाय केली. 2 मार्च 2020 दिसा भलायकी खात्यान आनी उप जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन सामाजीक कार्यकर्त्यांनी मेकळे सुवातेर उदक सोडिल्ल्याची कागाळ केले उपरांत अधिकाऱ्यांनी निरीक्षण लेगीत केल्ले, पूण कोविड महामारी खातीर प्रकरण बंद पडल्या. 5-7 घरांच्यान साण उदक मेकळे सुवातेर सोडिल्ल्यान थंयची तळी लेगीत दूषित जाली. ते खातीर भलायकी अधिकारी स्मिता पार्सेकर आनी स्वच्छता निरीक्षक मनोज नायक हांच्यांनी परत तपासणी केली. ह्या वेळार 7 घरांचे साण उदक मेकळे सुवातेर सोडिल्ल्यान त्या घरांचेर कारवाय केली. 2 दिसांची मुदत त्या घरांक अधिकाऱ्यान दिला. फुडली कारवाय 16 तारखेर जातली.
फोंडें पालिकेत कृषी मंत्री रवी नाईक हांचे पूत रितेश नाईक हांची नगराध्यक्ष पदार जाल्यार अर्चना डांगे हांची उपनगराध्यक्ष पदार बिनविरोध निवड जाली। प्रदीप नाईक हांणी नगराध्यक्ष पदा खातीर आनी उपनगराध्यक्ष पदा खातीर सीमा फर्नांडीस आनी चंद्रकला नाईक हांणी दाखल केल्ले अर्ज फाटीं घेतले। फोंडें पालिकेन फाटल्या 4 वर्सांत रितेश नाईक हांचो 6वो नगराध्यक्ष म्हूण निवड जाली। बुधवारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना। दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जालां। बुधवारा एक नव्या कोरोना केसीची नोंद जाली। बुधवारा 462 चाचण्या उपरांत एक दुयेंती मेळ्ळो जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाले। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा। आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,350 दुयेंती मेळ्ळ्यात। हातूंतले 2,41,500 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 18 सक्रीय दुयेंती आसात। आतां मेरेन 1,90,248 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार नवो एकूय दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जावंक ना। इंडियन प्रीमियर लीगेचे 22वे मॅचीन सध्याचो वस्ताद चेन्नई सुपर किंग्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोराक 23 धांवड्यांनी हारयलो। बेंगलोराक जैता खातीर 217 धांवड्यांची मोग मेळिल्ली, पूण बेंगलोराक 9 विकेटी वगडावन 193 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो। चेन्नई सुपर किंग्साचे अंदूच्या हंगामांतले हे पयले जैत थारले। फाटल्या सेगीत 4 मॅचींनी तांकां हार घेवची पडिल्ली। गोंयचो क्रिकेटर सुयश प्रभुदेसायान इंडियन प्रीमियर लीगेन पदार्पण केलें। बंगळुरू वतीन खेळटाना ताणें 18 बॉलांनी 34 धांवड्यांची खेळी केली। आपले ल्हानशे खेळीन ताणें आकर्शक शॉट मारले। हालींच जाल्ले पावणेन बंगळुरून ताका 30 लाख रुपयांनी विकतो घेतिल्लो। पोरण्या गोंयची बॉम्ब जिजस चर्च बेरेस्तारा सकाळी ते आयतारा सकाळी मेरेन पर्यटक आनी हेर लोकां खातीर बंद आसतली। पवित्र सप्तका खातीर वेवस्थापनान हो निर्णय घेतला। ही माहिती इगर्जीचे रेक्टर फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस हांणी दिली। बेरेस्तारा 14 एप्रिलाक सांजे 5 वरांचेर मॉन्डी थर्सडे, 15 एप्रिलाक दनपारा गुड फ्रायडे जातलो। शेनवारा 16 एप्रिलाक सकाळी 11 वरांचेर क्रिस्तांव लोकां खातीर धार्मीक कार्यावळी जातल्यो। 3 दीस बंद आशिल्ली बासिलिका आयतारा 17 एप्रिलाक धार्मीक विधी जाले उपरांत सकाळी 11:30 सगळ्या खातीर उक्ती जातली, अशें फर्नांडीस हांणी सांगलें। गोयच्या भुंयपुतांक तांचो हक्क मेळोवन दिवपा खातीर मुंडकारियल केशी बेगींतल्या बेगीन सुटावो करतलो महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान आश्वासन दिलें। मंत्री पदाचो ताबो घेतले उपरांत तो उलयतालो। भुमिपुत्र गोंयकारांक मुंडकार म्हण तांच्या जाग्यांचेर हक्क मेळना। कितलींशींच वर्सां मुंडकारांक खस्ते काडचे पडटात। मुंडकार आनी नामांतरणाच्यो मेळून सुमार 16,000 केशी मामलेदारांच्या कचेऱ्यांनी हुमकुळून पडल्यात। नवो येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरातान हुमकुळून उरिल्ल्यो केशी बेगीनूच निकालांत काडपाचें उतर दिलां। हाचे फुडें तारीख पे तारीख दिवचे ना अशें बाबूश म्हणटा।
बानोड्या ग्रामपंचायतीन गांवांतल्या भुरग्यांक खेळाच्यो साधन सुविधा तशेंच देवळांक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आलमारी आनी कदेलां वांटली। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार तशेंच थळावो सरपंच राजेश नायक हाजीर आशिल्ले। ह्या निमतान 2 तरणाट्यांचो भोवमान केलो। 2022 ते 23 हे मडकयच्या उदरगतीचे वर्स आसा आनी मडकय मतदारसंघाचे रस्ते 2022 ते 23 ह्या वर्सा भितर पुराय करतलो अशें आश्वासन वीज मंत्री आनी मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान दिला। नावेले मतदारसंघात गोय विधानसभा वेंचणूक 2022 वेंचून आयिल्ल्या उल्हास तुयेकाराचो भाजपा गोय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे नरेंद्र सावयकर हांचे हस्तुके भोवमान केलो। नावेलेंत भाजपा उमेदवाराच्या जैताचे सगळे श्रेय नावेलच्या दर एका नागरिकाक वता अशें सदानंद शेट तानावडेन हांणी ह्या वेळार म्हटलें। स्टुडंट काउंसिल ऑफ श्री कामाक्षी देवी होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज शिरोडा इन एसोसिएशन विथ RIT कॉलेज एंड बैंक गोवा मेडिकल कॉलेज हांच्या जोड पालवान रक्तदान शिबीर आयोजित केल्ले। ह्या शिबिराक 54 लोकांनी वांटो घेवन रक्तदान केले। ह्या रक्तदान शिबिराक बऱ्याच लोकांचो प्रतिसाद आशिल्लो दिसून येता। एके संस्कृतीची वळख दुसरे संस्कृतींतल्यान वाचप्यांक जातली जाल्यार अणकारा बगर पर्याय ना। अणकार दुदान घातिल्ले साखरे भशेन आसचो, ताका लागून मुळावे साहित्य कृतीची रुची आनी गोडसाण तशाक तशी अणकारीत साहित्य कृतीन देवूंक जाय। अणकाराचे मळ तरणाट्यांनी आपणावपा सारके आसा तें आव्हान ताणें पयलचे असो उलो नामनेचे साहित्यीक आनी ज्ञानपीठ जैतिवंत दामोदर मावजो हाणें मारलो। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नॅशनल बुक ट्रस्ट हे नवी दिल्लीचे संस्थेन आयोजित केल्ले इंग्लीश पुस्तकांच्या कोंकणी अणकारा खातीरचे 3 दिसांचे ऑनलायन कार्यशाळेचे उक्तावण सोमारा 11 एप्रिलाक मावजो हांचे हस्तुकी जाले। दोनापावलच्या गोवा इंटरनॅशनल सेंटरांत ही कार्यशाळा आयोजित केल्या। ह्या वेळार मावजो मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। पयलो लता दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां जाहीर जाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां 24 एप्रिलाक मुंबईत ह्या पुरस्कारान भोवमानीत करतले। मुंबईतल्या षण्मुखानंद सभाघरांत ह्या पुरस्कार सुवाळ्याचें आयोजन केलां। देशा खातीर नरेंद्र मोदी हांचें काम आनी सेवा पळोवन तांकां हो पुरस्कार भेटयतले। ह्या पुरस्कारा खातीर मोदी हांकां 24 एप्रिलाक मुंबईत निमंत्रीत केल्यात अशी माहिती उषा मंगेशकर हिणें दिली।
रशिया आनी युक्रेन हांचे मदीं सुरू आशिल्ले चर्चेक लागून शांततायेचो मार्ग मेकळो जातलो अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉय बायडन हांचे कडेन जाल्ले चर्चेंतल्यान उक्तायल्या. जाल्यार रशिया युक्रेन झुजाच्या परिणामांचे वेवस्थापन करपाक अमेरिका आनी भारत परस्परा कडेन सल्लो मसलत सुरूच दवरतले अशी हमी जो बायडन हांणी दिली. युक्रेना वयल्या रशियेच्या आक्रमणा विशीं भारताची भुमिका आनी रशिये कडल्यान सवलतीच्या दरान तेल खरेदी करपाच्या भारताच्या निर्णया विशीं अमेरिका प्रशासनांत आशिल्ले अस्वस्थतायेचे फाटभुंयेर ही बसका जाली. रेंट अ बाईक धन्यांक नवे कायदे मान्य ना. नवे कायद्या प्रमाण एका परवान्या फाटल्यान 10 रेंट अ बाईक चलोवपाचो आदेश सरकारान दिला. 6 वर्सांनी रेंट अ बाईक बदलपाचे सरकारान सांगला. 10 परस रेंट अ बाईक घेवपाचो परवानो ना आनी परवानो 6 वर्सां भितर नूतनीकरणाचो कायदो केल्यार गाडयांचे पयशे भराना अशें रेंट अ बाईक धन्यांचें म्हणणें. हो कायदो नवे रेंट अ बाईक धनी आसा तांकां लागू करपाचो. पोरण्यांक सोडा अशी मागणी अविनाश सरदेसाय हांणी केल्या. ह्यान फुडें जावपी सण उत्सवांक कायदेशीर मार्गान परवाने घेयात. सण उत्सव मिरवणुको कायद्याचे फासकेन आनी शांतीकायेन जातले हाची जतनाय घेवची पडटली. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक आनी वास्को पुलिसांनी खासा बसका घेवन उलो मारलो. रामनमीचे फाटभुंयेर जाल्ले दंगलीचे फाटभुंयेर पुलिशेन थळाव्या लोकांची म्हत्वाची बसका घेतली. दंगली झगडी कोणाकूच कोताक येवची ना. अशी प्रकरणां जालीच जाल्यार सगळ्यांचेच लुकसाण जातले. तेन्ना सादुरताय बाळगून वावरात पुलिशेन चर्च, मशिदी आनी देवळांच्या समित्यांक आवाहन केले. मनशाची जीण जरी सुंदर असली तरी ती खिणयाळी. देखून दरेकान मनीसपण जपून रक्तदान करचे आनी हेरांकूय जीवदान दिवचे. तशें करप आतां गरजेचें जालां. भाजपाचे कार्यकर्ते तशेंच कितल्योश्योच संस्था ह्या कार्यान फुडाकार घेतात ही खाशेली गजाल. दुसऱ्या खातीर योगदान दिवप ही आमची संस्कृती. ते खातीर दरेकान योगदान दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. सांखळेच्या रवींद्र भवनांत भाजप युवा मोर्चाचे वतीन रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें तेन्ना ते उलयताले. स्वयंपूर्ण गोंय मिशन पुरायपणान येसस्वी करपा खातीर तरणाट्यांनी फुडाकार घेवप गरजेचें. सरकार सगळी मजत करतले. रक्तदानांतल्यान हजारांनी लोकांचे प्राण वाचतात अशें सावंत हांणी सांगलें. शिरगांवचे देवी लयराईचे होमखण जात्रा 5 मे दिसा जातली. उपरांत 5 दीस खोल जातलो. ह्या उत्सवा खातीर देवस्थान समितीन तयारी सुरू केल्या. हजारांनी भावीक हे जात्रेक येतात. लाखांनी धोंड 5 दीस व्रत करतात. जात्रेक लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता.
गोवा टॉप 25च्यो ह्यो खासा खबरो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.